नव्या सरकारान मंत्रीपदां कोणाक मेळटली हो सस्पेन्स अजूनय कायम आसा। मंत्रीपदां वांटपाची ही वळेरी आयत्या वेळार जाहीर जावपाची शक्यता राजकीय मळावयल्यान व्यक्त जाता। मंत्रीपदाची उमळशीक एकेवटेन आसाच, पूण ह्या सगळ्यात मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची भूमिका महत्वाची थारता। शांत दिसपी हो मुख्यमंत्री कोणाक आनी कित्याक मंत्रीपदां दिवपाक जाय ते बेस बरें जाणा। 28 मार्चाक प्रमोद सावंत सोपूत घेवन रितसर मुख्यमंत्री पदाचो ताबो घेतलो। ताच्या सयत कांय जाण मंत्रीपदाची सोपूत घेतले, पूण हे कांय जाण कोण ही वळेरी अचकीत सोपूत विधीच्या दिसाच जाहीर जावपाक शकता। इतले मजगती मंत्रीपदां मेळोवपाची सर्त सध्या नेटान सुरू जाल्या। बाबूश मोन्सेरात, रोहन खंवटे, सुदीन ढवळीकार, विश्वजीत राणे ह्या सारख्या दबंग फुडाऱ्यांनी लेगीत लॉबिंग सुरू केल्या। ह्या गडगंज फुडाऱ्यामदी नव्या निवडून आयिल्ल्या फुडाऱ्यांचोय आस्पाव आसा। मंत्रिमंडळाच्या ह्या वळेरीत खंयच्या नवीन तोंडाक सुवात मेळटली काय हो प्रश्न लेगीत आसाच। इतले मजगती मिस्टर कूल म्हण प्रतिमा आशिल्लो मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाची भूमिका ह्या बाबतीन महत्वाची थारतली। म्हणजेच ह्या मंत्रिमंडळाचेर प्रमोद सावंताचोच प्रभाव आसतलो इतले खरे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।